नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. तर दिसभरात कितें कितें घडटा ताची म्हायती आमकां आमचे रिपोर्टर्स वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान दितात, पूण उपरांत ती बातमी तयार करपाचें काम जें आसा तें आमचे सब एडिटर्स करतात. तर आता आमी जाणून घेवया तांचे कडल्यान तांणी आज खंयची म्हत्वाची अशी बातमी केल्यात ती. सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क हेड सुशांत गावस हाजे कडेन. तर सुशांत जो आसा तो बातमी कितली व्हडली असली ती उण्यांत उण्या उतरांनी आनी सोंपे सुटसुटीत उतरांनी तुमचे मेरेन पावयता. आता आमी वचूया सुशांता कडेन. सुशांत, तुवें आज खंयची बातमी केल्या? आयच्या दिसांतली म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार जे माध्यान आहारा ते कंत्राट खंय बंगळुरूची जी संस्था अक्षय पात्रा ताका मेळिल्ली आसा. हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां साताच्या बुलेटिनात पळोवपाकच मेळटलो. दुसरी एक म्हत्वाची बातमी ती म्हळ्यार इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदीं जे युद्ध आहा तेजो आयज 4थो दीस आनी ह्याच्या 4थ्या दिसा म्हत्वाची अपडेट अशी की इस्रायलाचो जो PM आसा बेंजामिन नेतन्याहू तांणी PM मोदीक फोन केला की भारतान इस्रायलाची बाजू घेतल्या, दहशतवादी जी खंयचीच एक्टिविटी खपोवन घेवचो ना अशें म्हणून PM मोदीन इस्रायलाक समर्थन दिलां. पॅलेस्टिनांतली जी हमास ही दहशतवादी संघटना आसा ते संघटनेन इस्रायलाचेर सगळ्यांत व्हडलो हल्लो केल्लो. सुमार 5000 रॉकेटां इस्रायलाचेर फायर केल्ली. ह्या हल्ल्यांत आतां मेरेन सुमार 1600 लोक मेल्यात. तातूंत इस्रायलाचे सुमार 600 आनी हेर बाकीचे आहात ते पॅलेस्तीनचे लोक मृत्युमुखी पडल्यात. इस्रायलाचे सुमार 150 सैनिकांक आतां मेरेन मरण आयलां खंय. आनी दुसरे बाजून गाजा पट्टीत हमासाचे जे दहशतवादी आहा तांकांय मोठ्या प्रमाणात मरण आयलां. अमेरिके सयत बाकीचे जे युरोप देश आसात तांणी इस्रायलाक समर्थन दिलां, जाल्यार मिडल इस्टांतले जे मुस्लीम राष्ट्र आसात तांणी हमासाचें समर्थन केलां. ह्या हमासाच्या हल्ल्याक लागून जग खंय तरी 2 बाजून विभागला. मुस्लीम राष्ट्रां एके वटेन आनी दुसरे वटेन युरोप राष्ट्रां. पूण भारत, रशिया आनी चीन हांच्यांनी मध्यस्थी दाखयला. भारतान जरी इस्रायलाचें समर्थन केलां तरी चीन आनी जो रशिया आसा ते तटस्थ आसात, तांच्यांनी कोणाचीच बाजू घेवंक ना. पूण बाकीची अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली ही जी युरोप कंट्रीज आहात तांच्यांनी इस्रायलाक समर्थन केलां. अमेरिकेन जाल्यार आपली जी एक एअरक्राफ्ट कॅरियर आसा, एक बॅटल ग्रूप जो इस्रायलाच्या दिशेन रवाना केला आनी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मॅसेज दिला की इस्रायलाचेर जर हल्लो जालो जाल्यार अमेरिका तांच्या फाटल्यान उबी रावतली. दुसरे वटेन फ्रांस, जर्मनी, इटली ह्या युरोप राष्ट्रांनी फाटल्यांतल्यान तेंको दिला. सैनीक मदत अजून मेरेन तांकां दिवपा विशीं कसलीच चर्चा जावंक ना. पूण अमेरिकेन म्हत्वाची भुमिका घेत जो आपलो एक बॅटल ग्रूप आसा, एअरक्राफ्ट आनी हेर बाकीची शिप्स ती इस्रायलाच्या दिशेन धाडून दिल्यात. आनी आयज 4थ्या दिसा इस्रायलान जो गाजा पट्टी आसा थंय मोठ्या प्रमाणात हल्लो केला आनी गाजा पट्टी इस्रायलान कॅप्चर केला अशें आज तेंच्या डिफेन्स फोर्सान जाहीर केला. कितल्याशाच हमासाच्या दहशतवाद्यांक तेंच्यांनी मारल्यात. ते भायर जे मिसायल हल्ले केल्यात तातूंत मोठ्या प्रमाणात गाजा पट्टींतले ज्यो बिल्डिंगी आसात त्यो कोसळ्ळ्यात. दहशतवादी आसात ते भायर सर्वसामान्य लोकांक ह्या हल्ल्यांत मरण आयलां. ते आतां हो इस्रायल आपलो जो हल्लो तो कितले दीस चालू दवरता आनी हमास कितें भुमिका घेता हाचे कडेन लोकांचें लक्ष लागून उरलां. देव बरें करूं सुशांत. आता आमी वचूया आमचे सब एडिटर उषा जरावकर हाजे कडेन. तर उषा, गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बातम्यो करपाक सगळ्यांत चड आवडटा. ताचे सैमा कडेन एक लागींचें नातें आशिल्ल्यान ते गांवगिरे विशीं ताका एक वेगळीच आपुलकाय आसा. तर आयज आमी जाणून घेवया उषान खंयची बातमी केल्या ती. आयज बिबट्याक मरण आयिल्ली बातमी केल्या. सीमेपायण मंगेशी हांगा मंगळारा सकाळी एका बिबट्याक फासा काडकून मरण आयलें आनी ह्या बिबट्या वांगडा आनी 3 बिबट्यांचो आस्पाव आसा अशें थळावे सांगतात. आनी ही घडणूक घडले उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळ्ळी. तांच्यांनी घटनाथळार येवन पंचनामो केलो आनी ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोक आसात म्हण तांकां अशें जाता की सरपंचान सांगल्या त्या रस्त्यान यो वच करपी लोकांची जतनाय दवरची. कारण अशें आसता की रातच्या वेळार एखादो कोण यो वच करता आनी वागान एखादी उडी घातली जाल्यार वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार फाटीं ह्या बिबट्यांनी
मंगेशी आनी हेर वाठारांत धुमाकूळ घातिल्लो आनी कांय पाडकांचेर हल्लो केल्लो अशें थळावे सांगतात. सो रान खात्यान हाचेर लक्ष दिवन ताबडतोब कितें तरी उपाय येवजण करची अशें सरपंचान सांगलां आनी थळाव्यांनी मागणी केल्या की त्या वाघा खातीर कितें तरी बंदोबस्त करचो. तर आमची ही पुराय बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिनांत. देव बरें करूं उशा. हय, हो खरेंच एक महत्वाचो असो विशय आसा. म्हाका दिसता गोंयभरांत फाटले कितलेशेच दिसांनी आमची खुबशीं जनावरां जी आसा ती ना जायत चल्ल्या आनी रान खात्यान हाचेर खंय तरी लक्ष दवरपाची म्हाका दिसता गरज आसा आनी आमच्या जनावरांक जपपाची गरज आसा. तर आतां आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना अंजुनकर हाचे कडेन. संजना, आज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? आयज म्हाजे कडेन बातमी आसा ती उदकाची. गोंयभर उदकाचो उणाव आसतना आयज आमकां अशी एक बातमी मेळ्ळा, मांद्र्या वाठारांत खूब कडेन उदक नाशिल्ल्यान जायते कडेन म्हणजे लोक वळवळे काडटात आनी दुसरे वटेन मांद्र्या वाठारांत म्हणजे खुबशे कडेन पायपां फुटिल्ल्यान लोकांक उदकाचो उणाव जाला. म्हणून तांच्यांनी खूब वेळा भौशीक बांदकाम खात्या कडेन कागाळ लेगीत केली पण ताचो कांयच उपेग जावंक ना. अजुनूय ते लोक उदका शिवायूच थंय रावता. गोंयांत अशें गिमांतूच न्हय तशें पावसांतूय लोकांक खूब उदका खातीर त्रास जाता. सद्या मांद्र्या वाठारांत आशवे, मोरजे चर्ची कडेन तुये, सोणये, सावंतवाडो ह्या वाठारांनी सद्या उदका खातीर लोकांचे हाल जाल्यात. देव बरें करूं संजना. तर उदक हो मनशाच्या जिणेंतलो एक सामको महत्वाचो घटक आसा. उदका शिवाय मनशाची जीण मुखारूच वचपाक शकना. तेन्ना म्हाका दिसता दर एकल्यान उदक हें जाता तितलें जपपाक जाय. तशेंच सरकारान लेगीत खंय उदकाची नाशाडी जाल्या वो लोक कमी उदक मेळना थंय लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां आमी वचुया आमचे सिनियर सब एडिटर रश्मी हाजे कडेन. तर रश्मी, राजकीय बातम्यो ज्यो आसा त्यो सामक्यो सोंपे सुटसुटीत उतरांनी बरे तरेन तुमच्या मेरेन मांडटा. आयज ताजे कडेन कितें आसा तें आमी पळोवया. समिधा, आयज 37 नॅशनल गेमीच्या फाटभुंयेर CMान टॉर्च रिलेचें उक्तावण केलां, लॉन्च केलां एक्चुली. आनी CMान एक अशें बरें विधान केलां की गोंयचे जे गांवगिरे वाठार आसात तेतूंतल्यान बरे खेळगडी तयार जावचे आनी जशें स्पोर्ट्सा खातीर गोंयान नांव वयर काडलेलें पयलीं तशेंच आतां परत वयर काडपाची ती तशी आतां एक परत स्टार्ट जावपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी म्हटलां की नॅशनल गेम्सान 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लीन आसात पळय तेची साधन सुविधा 100% रेडी आसल्यो. पण ह्या 43तले फक्त 2 आतां आउट ऑफ 41 स्पोर्ट्स डिसिप्लिनाचे सगळे साधन सुविधा रेडी आसात आनी गॉल्फ आनी सायकलिंग हे गेम्स गोंया भायर जातल्यो. सो नॅशनल गेम्साची फूल तयारी स्टार्ट जाल्या आनी नॅशनल गेम्स गोंयान फातोर्डा 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर मेरेन चलतल्यो. सो खूब इंट्रस्टींग एक्चुली नॅशनल गेम्स गोंयान जावप ही गोंया खातीर व्हडली संद आसा. गोंयच्या खेळगड्यांक सुद्दां एक प्रोत्साहन दिवपी, उर्बा दिवपी, स्पेशली जे तरणाटे जे यूथ आपलो करियर स्पोर्ट्सान करूंक शकतात तेंच्यांनी अवश्य ही गेम पळोवपाक वयचे. हो गेम फक्त म्हणजे एक ट्रेडिशनल इव्हेंट असो न्हय, इट्स अ बीग इव्हेंट एंड इट्स अ बीग ऑपॉर्च्युनिटी. सो म्हाका दिसता प्रत्येक तरणाट्या गोंयकारान हेचो लाव घेवचो. थँक्यू रश्मी. तर जशें हांवें आदींच म्हणलां आमचे रिपोर्टर्स आमकां पयलीं म्हायती दितात तांचे पर्यंत. तर आयज आमी वचुया आमचो सिनियर रिपोर्टर समीप हाजे कडेन. समीप, आज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? आयज एक व्हडलो विशय येयलो तो ST पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हो एक ST समाजांतलो लिडर तेणें आयज विधान केलें कितें, ST समाजाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळप हें अशक्य आसा. हो आमी प्रश्न तांकां विचारलो, हांवें विचारलेलो तुमी ST समाजाचे हेका लागून तुमी कितें करतले रिजर्वेशनाक लागून. पळयात, रामदास आठवले हे SC समाजाचे लिडर आसात. कॅडर तांचो SC दलीत समुदायाचो आसा. पूण ते विशय म्हणटा तो राजकीय विशय OBC बहुजनांचो धरून ते विशय काडटात. म्हणून आमी ताका विचारलें STक तुमी हें करतलेत काय म्हणून. तेंचें म्हणणें क्लियर आसलें, जेन्ना सेन्सस जातली ST रिजर्वेशनाक तेंचो सेन्सस जातलो, पॉप्युलेशन सेन्सस, गोंयान ST लोकांची संख्या आसा ती खुपूच उणी आसा, खुपूच कमी आसा आनी ती कमी असल्या कारणान तांकां तें रिजर्वेशन मेळपाक शकना. आनी सेन्ससान तें कळटलें इतको तांचो पॉप्युलेशन खूब कमी आसा, देखून गोंयान ST रिजर्वेशन हें मेळप अशक्य आसा. हेका लागून आतां एक पॉलिटिकल आवटरीच पळोवपाक मेळ्ळा आनी खूब जाण हेजेर रिएक्ट पासून जाला. विजय सरदेसाय पासून हेजेर रिएक्ट जाला, इज इज अ जोक काय कितें म्हणून. कित्याक रामदास आठवले हो एक सरकाराचोच भाग, केंद्रीय सरकाराचो भाग, ते सोशल जस्टीस मिनिस्टर आसात आनी देखून तेंच्यांनी हें वक्तव्य करप हें अशक्य म्हणून ST रिजर्वेशन. देखून हो वाद परत पेटपाक लागला आनी ST संघटनांनी हेजेर आक्षेप घेतला आनी खुबशे विशय ते आयज येयल्ले.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक ते मेळ्ळे. तेंच्यांनी दोतोर प्रमोद सावंताक सांगलें कितें विधानसभा वेंचणूक जाली गोंयांत तेन्ना आमी BJP आड वेंचणूक लडोवंक आमी BJPक तेंको दिल्लो, पूण त्या जाग्यार तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यान तांकां प्रॉमीस केल्लें कितें जे कोण RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ते फुडारपण करतात ज्या पार्टीचे तेंच्या वांगड्यांक ते महामंडळांत अध्यक्षपद दितले म्हणून. जर तेंच्यांनी त्या प्रॉमिसाची तांकां आज उगडास करून दिलो बाबा तूं केन्ना दितलो म्हणून, आमी तुमकां लागून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक ना तुमच्या अगेन्स्ट, ताका लागून सांगलें तुमचे सगळे दिता. आनी तेंच्यांनी 9 मुद्दे मांडल्यात, ते 9 मुद्दे आमी तुमकां सांगता. तेंच्यांनी सांगलां की ते परवरी तुमी प्रॉमीस केल्लो बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो बांदपाचो, तो पासून बेगिनाच बेगीन तेजो फावंडेशन स्टोन घालचो. आनी जे कोण SC ST समाजाची जीं घरां आसात जिंची घरां देवळाच्या प्रॉपर्टीनी आसात तांकां तो मालकी हक्क दिवचो. आनी तांकां एग्रीकल्चर लँड दिवचो SC ST लोकांक. आनी कास्ट सेन्सस जावचो. आनी जे 2% आरक्षण आसा हांकां SCच्या लोकांक 2% सगळे हितून म्हणल्यार जॉब्स म्हणत एडमिशनान म्हणत ते 2% वयल्यान ते 5% करचे, कित्याक मनोहर पर्रीकरान तांकां प्रॉमीस केल्लें ते 5% करचे म्हणून. आनी अश्यो इतक्यो वेगळ्यो मागण्यो आसात ज्या गोंयचे जे बहुजन समाज आसात त्या बहुजन समाजाच्या लोकां खातीर ह्यो मागण्यो तेणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन केल्ल्यो आसा. देव बरें करूं समीप. तर ही आयच्या दिसाची खरेंच एक महत्वाची अशी बातमी आशिल्ली. तर आतां आमी वचुया आमचे सोशल मिडिया एक्झिक्युटीव रती हाजे कडेन. बेगोबेग ब्रेकिंग्स तुमचे मेरेन पावोवपाचो तो यत्न करता. फाटल्या दिसांनी म्हटल्यार आयतारा सुमारा एक न्यूज आयिल्ली की बाणावले एका तरुणाचेर हल्लो जाल्लो म्हणून. आनी ह्या संदर्भान कोलवा पुलिसांनी एका सस्पेक्टाक अरेस्ट केल्लो. तशेंच आयज ह्याच केसीन 3 सस्पेक्टांनी स्वता वचून कोलवा पुलिसांच्या फुड्यान सरेंडर केला. आनी तशीच आजून एक म्हापशाच्यान ब्रेकींग आयिल्ली ती म्हटल्यार म्हापसा पुलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन स्टार्ट केलां. म्हटल्यार आतां गोंयान एक्चुली नॅशनल गेम्स जावपाचे आसा आनी गोंयान खुबशे ट्युरिस्ट येतात आनी गोंय ही ट्युरिजम स्टेट जाल्ल्या कारणान हांगासर भरपूर लेबरूय येता आनी म्हटल्यार ते रेंटाक बी रावतात, पूण तांचे कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म नासतात. सो ह्या रिजना खातीर म्हापसा पुलिसांनी आज टेनंट व्हेरिफिकेशन थंयसर केलें. तर अश्योच तुमचे पर्यंत ब्रेकिंग्स आमी बेगींतल्या बेगीन पावोवपाक ट्राय करतात. पण तुम्ही आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. दर सांजचे 4:30 ते 5 मेरेन आमचो हो न्यूज रूम अपडेट बुलेटीन पळयात. तशेंच आमी प्रत्येक बातम्यो आमच्यो यूट्यूब चॅनलाचेर घालता. सो आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय सबस्क्रायब करात. दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय तुमी परत परत विजीट करात आनी पळयत रावात दैनीक गोमंतक TV. थँक्यू. देव बरें करूं रती. तर आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां आयच्या दिसाचो नियाळ दिल्लोच आसा. आनीक एक महत्वाची अशी बातमी म्हाका सांगिनची दिसता ती म्हणल्यार काल म्हापशा वाठारांत एका 31 वर्साच्या चलयेचेर बलात्काराचो प्रकार मुखार आयला. तर ताचेर एका 21 वर्साच्या तरणाट्यान ताका बळजबरी एका कुडीत व्हरून ताका पान मसाला दिता म्हणून सांगून व्हेलें आनी ताचेर बलात्कार केलो. तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी हो बलात्काराचो जो प्रकरण आसा खंय तरी केन्ना तरी ताचेर पूर्णविराम बेगीनच्या बेगीन येवचें आनी सगळ्यांनी भायर भितर फिरतना खास करून चलयांनी भायर भितर फिरतना तांचेर स्वताचेर लक्ष आसचें. तर ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमचे 7 PM बुलेटिनाक. आनी अशाच अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.